नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार सगळ्यांक बरी सांज जावळेता आनी हांव दिप्ती काकोडकर टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फोंडे पालिकेचे नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र ढवळीकराचे नांवाचेर शिक्कामोर्तब। प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान नगरसेवकां वांगडा घेतिल्ल्या बसकेंत जालो निर्णय। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणा विशीं घाल्लो पोस्ट रेल्वे मंत्रालयान केलो डिलीट। कोळशाची येरादारी खातीरूच करतात दुपेटीकरण। विरोधकांचे बोळा उपरांत पोस्ट डिलीट करपाची आयली पाळी। चवथीच्या 5 दिसांत राज्यातल्या 352 शेतकारांनी महामंडळाक 81.40 टन भाजयेची केल्ली पुरवण। शेतकारांक 23 लाखांचो फायदो। अंदूच वर्सात चड भाजयेची जाल्या विक्री, सांगता व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई। IAS अधिकारी डॉक्टर लेविन्स मार्टिन हांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक। कार्मिक खात्यान आदेश केलो जारी। राज्यात पीओपीचे गणपती वापरप बंद जावचे म्हणून उखल्ल्यात जायती पावलां। लोकांनी पीओपी मूर्ती वापरप करचे बंद। पीओपीचे गणपती एकदम बंद जावप शक्य ना, सांगता हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष आल्लेकर। आणि अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्त करपाक आनीकूय 2 महिन्याच्या मुजतीची केल्या मागणी। संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती 2 जुलै 2025 दिसा राष्ट्रीय महामार्ग कोसळपाची घडिल्ली घडणूक। आता खबरो विस्तारान। रेल्वे दुपेटीकरणा विशीं घाल्लो पोस्ट निमणे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयान डिलीट केलो। ह्या प्रकल्पाक लागून कोळशाची येरादारी बेगीन जावपाक मजत जातली, तशेंच गोंय आनी हंपी हांगच्या पर्यटनाकूय चालना मेळटली असो उल्लेख तातूंत केल्लो। निमणे विरोधकांच्या बोळा उपरांत तो पोस्ट डिलीट करपाची रेल्वे मंत्रालयाचेर पाळी आयली। 31 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा रेल्वे मंत्रालयान वेळसाव रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणा विशीं एक्साचेर पोस्ट घातिल्लो। हॉस्पेटे वास्को मेरेन रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जावन कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली अशे तरेचे ट्वीट केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान केल्ले। ताच्या हे ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। गोंयच्या पर्यावरणाचे बरेच लुकसाण जावपाचे आसा, तशेंच हाचो परिणाम दरेका गोंयकारांचेर जातलो अशें म्हणीत विरोधकांनी केंद्र तशेंच गोंय सरकाराचेर फोग काडिल्लो। विरोधकांचे टिके उपरांत निमणे बुधवारा रेल्वे मंत्रालयान तो पोस्ट डिलीट केलो। आयतारा 31 ऑगस्टाक मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज हेणी आपल्या सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातलेलो। तो पोस्ट म्हणजे हॉस्पेट ते वास्को द गामा 363 किलोमिटराचो जो डबल ट्रॅकिंग आसा, जो रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आसा त्याचे कामाची जी माहिती दीत हो पोस्ट घातलेलो। आणि ह्या पोस्टान तेणी मेन्शन केल्ले की हेजे जो बेनिफीट आसा, ह्या डबल ट्रॅकिंगाचो जो बेनिफीट आसा तो कोळसो, आयर्न ओर तशेंच स्टील ट्रान्सपोर्टेशनाक बरो जातलो हे तेणी त्या ट्विटान मेन्शन केल्लें। जाल्यार हेजेर मागीर हो पोस्ट घातले उपरांत गोंयभर असो बोवाळ जालो, कित्याक विरोधक जे आसात ते सदांच म्हणटाले डबल ट्रॅकिंग जो आसा तो कोळशाक लागून आसा, कोळशाची वाहतूक करपाक लागून हो डबल ट्रॅकिंग आसा अशें विरोधकांचो सदांच आवाज आशिल्लो। सदांच तेणी आंदोलन केलें तेका लागून। जाल्यार हितून भितर खंय तरी मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज हेणी ट्विटान मेन्शन केलें की हो जो डबल ट्रॅकिंग आसा तो डबल ट्रॅकिंग कोळशाक लागून आसतलो म्हणून। जाल्यार हेजेर विरोधकांनी बोवाळ केलो। सगळे जे विरोधी जे पार्टी आसात ते सगळे पार्ट्यांचे जे लिडर्स आसात त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खंय तरी सरकाराचे विरोध निषेध केलो। आणि हे सगळे प्रकरण जेन्ना जालें जाल्यार आयज बुधवाराक जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना हो जो एक्साचेर जो पोस्ट आशिल्लो, मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेसाचो जो पोस्ट आशिल्लो तो खंय तरी डिलीट जालो। जाल्यार हो पोस्ट डिलीट जावपाचें कारण कितें असो प्रश्न येता। जाल्यार खुबशे विरोधक बोवाळ घालताले तेन्ना खुबसो असो आवाज जाल्लो, गोंयभर आवाज जाल्लो की डबल ट्रॅकिंग जे आसात ते खंय तरी कोळशाक लागून आसा। आणि हे जेन्ना विरोधक पयलीं उलयताले ते खरें जालें असो गोंयभर बोवाळ जाल्लो। आणि तितून भितर आतां हो जो ट्विटराचेर जो पोस्ट आशिल्लो तेंचो मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेसाचो जो पोस्ट आशिल्लो तो आतां डिलीट जाल्ल्याचो दिश्टी पडटा। जाल्यार हो जो पोस्ट जेन्ना डिलीट जालो जाल्यार कित्याक लागून जालो, कोणाच्या दबावाक लागून जालो हो प्रश्न जो आसा तो अजुनूय कायम आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। अंदू वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत राज्यातल्या 352 शेतकारांनी महामंडळाक 81.40 टन भाजयेची पुरवण केली। ताच्या बदलात शेतकारांक 23.5 लाख रुपयांचो फायदो जाला। फाटल्या वर्साच्या तुळनेत अंदू वर्सा महामंडळान चड भाजी विकल्या म्हणून फलोत्पादन महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई सांगता। पळयात पुराय बातमी।
फाटल्या वर्साच्या तुळेत वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत थळाव्या शेतकारांनी सुमार 20 टन चड भाजी फलोत्पादन महामंडळाक दिल्ली. हातूंतल्यान शेतकारांक 23.5 लाखाचो फायदो जालो. फाटल्या वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत 277 शेतकारांनी फलोत्पादन महामंडळाक 61.35 टन भाजयेची पुरवण केली. ताच्या बदला महामंडळा कडल्यान तांकां 18 लाख रुपया मेळिल्ले. ह्या वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत राज्यांतल्या 352 शेतकारांनी महामंडळाक 81.40 टन भाजयेची पुरवण केली. ताच्या बदला शेतकारांक 23.5 लाख रुपयाचो फायदो जाला. महामंडळाच्या टोक पणजे ह्या केंद्रावेल्यान दर दिसा 1.5 ते 2 लाख, आल्तीन केंद्रावेल्यान 60 ते 80 हजार जाल्यार पणजे मार्केट केंद्रावयल्यान 60 ते 70 हजार रुपयांच्या भाजयेची हेर स्टॉलांचेर पुरवण केल्या. चवथीच्या काळात गोंयकार भेंडे, घोसाळी, काकडी, काराती, दुधी, तेंडला, वाल तशेंच हेर भाजयो घेतात. ताका लागून गोंयच्या शेतकारा कडल्यान ह्यो भाजयो व्हडा प्रमाणात विकत्यो घेतिल्ल्यो अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकी संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. चवथी दिसाक चडांत चड भाजीचो डिमांड वाडटा, कारण लोक श्रावण आनीक चवथ ही शिवराक पाळटात आनीक फेस्टिवल सिजन जाल्ल्यान चवथ ही भाजीचो डिमांड खूब वाडटा. ह्या वर्साक आमकां 332 आमच्या गोंयच्या फार्मरांनी भाजी दिली आनीक ती 81 मेट्रीक टन आशिल्ली. टू बी प्रिसायज 81.40 मेट्रीक टन आशिल्ली आनी ताजो वालोर 23 लाख रुपया आशिल्लो. आनीक गेल्या वर्साक हें कंपेर करीत तर ती कमी आशिल्ली. 277 नंबर ऑफ फार्मर्सांनी आमकां भाजी दिली आनीक ती 61 मेट्रीक टन आशिल्ली आनीक ताजो वालोर 18 लाख आशिल्लो. तुमी जी भाजी विकला ती जर तुमी पळयत ती तरी लास्ट इयरा पेक्षा ह्या वर्साक आमी चड भाजी विकला. 1.31 लाख, जवळ 9 ते 10 लाखाची चड भाजी ह्या वर्साक आमी विकला. फक्त 5 दिसां. 5 दिसां. आणि जर भायल्यान कितली घेतल्या, म्हणजे कर्नाटक किंवा बेळगांव अशी साकून? तातूंक जी आमी 81 टन पळय विकला ती -346 अशें आसता तें गणीत. मेजर 3 स्टॉल आसात पणजींत, एक टोकार, एक आल्तीन आनी एक पणजी मार्केटाक. नॉर्मल आमचो टोकार सेल जाता, टोकार आमचे हेडक्वॉर्टर्साक की 1.5 ते 2 लाख सेल जाता त्या स्टॉलाचो. तो चवथीच्या 25 तारखेक म्हळ्यार 27 तारीख चवथ आसली, 25 तारखेक आमचो 3.5 लाख रुपया सेल जाला. हो एक रेकॉर्ड आसा, आज पर्यंत इतली केन्ना सेल जालो ना त्या स्टॉलाचेर. आल्तीन आमचो 60 ते 80 हजार सेल जाता नॉर्मल, तो 1,63,000 सेल जाला. आनी पणजी मार्केटाक आमचे नॉर्मल 60 ते 70 हजार जाता, तो 1,84,000 सेल जाला. हे सगळे फिगर सांगतात की चवथी दिसाक सेल बरोच वाडटा. बेळगांव आनीक आमची भाजी हे सादारण 80-20 आसा चवथी दिसाक. म्हळ्यार 80% भाजी आमी बेळगांवसान हाडला, 20% भाजी आमी आमची ओन गोंयची यूज केला. कसली भाजी चड येताली? चड भाजी आमची तवशी येता, मागीर कारली येता, तेंडली येता ह्या सिजनाक, तेंडली येता, घोसाळे येता ह्या दिसाक, मागीर कोकण दुदी येता. अशी 7-8 प्रकार ह्या सिजनाक खूब येता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर IAS अधिकारी डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स हांची नेमणूक जाल्या. राज्य सरकारान तांची ह्या पदाचेर नेमणूक केल्या. हे विशीं कार्मीक खात्यान आदेश जारी केलो. फुडलीं 3 वर्सां हो पदभार ते सांबाळटले. राज्य सरकाराच्या सेवेत आसतना मार्टिन्स हांणी ह्या पदा खातीर अर्ज केल्ल्याचें कळटा. सध्या ते कामगार आयुक्त म्हणून वावुरताले. हे विशीं गोमंतकाचे मुख्य प्रतिनिधी अवित पगळे हांणी अदीक म्हायती दिल्या. गोंय सरकारान अखेर 7 म्हयने उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हटल्यार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन म्हणून गोंयकार IAS अधिकारी डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स हांची नियुक्ती काल केल्या. डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स हो स्ट्रिक्ट ऑफिसर, तेका लागून आमकां आतां अशी आस्त बाळगूं येता की गोंयचें जें प्रदूषण आसा, विशेषता नॉयज पोल्युशन जें आसा, ताची लिमिट्स आतां एक्सीड जावची ना अशी आमी आस्त बाळगूं येता. लेविन्सन मार्टिन्स हो कामाचेर प्रेम करपी असो अधिकारी. तो जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचो डायरेक्टर आशिल्लो, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो जेन्ना डायरेक्टर आशिल्लो, तेणी त्या विशयांत PhD केली. तेका हांगा लागींच्या खंयच्या युनिवर्सिटीन गायड मेळूंक ना म्हणून तो जयपूर गेलो आनी जयपूर तेका गायड मेळ्ळो आनी ताणें
गार्बेज मॅनेजमेंटातली PhD घेतली. आता एक प्रश्न असो येता की 6-7 म्हयन्या पयलीं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो चेअरमॅन आसलो महेश पाटील ताचो टेन्युअर सोंपिल्लो, मेंबर सेक्रेटरीचो टेन्युअर सोंपिल्लो, बोर्डाचो टेन्युअर सोंपिल्लो. तेका थोडे करून आयज करता फाल्यां करता करून कांय टेप एक्सटेंशन मेळ्ळें आनी मागीर तो बोर्ड तांकां डिजॉल्व करचो पडलो आनी त्याचो एडिशनल जो चार्ज आशिल्लो तो IASच आनी त्या खात्याचो सेक्रेटरी अरुण कुमार मिश्रा कडेन चेअरमॅन पदाचो ताबो दिलो. मेंबर सेक्रेटरी पदाचो ताबो त्याच मंडळाचो सिनियर एनवायरमेंट इंजिनियर संजीव जोगळेकर हांच्या कडेन दिलो. सरकाराक जर एक खबर आसलें की बोर्डाचो जर टेन्युअर सोंपलेलो आहा जाल्यार तेंच्यांनी अध्यक्ष वा मेंबर सेक्रेटरी हे नेमपा खातीर हालचाली कित्याक करूंक ना असो एक प्रश्न येता. तेंच्यांनी जायराती दिल्यारूय आतां 6 म्हयने जाले. लेविन्सन मार्टिन्साची नियुक्ती जातली म्हणून मिडियांतल्यान गेले 3 म्हयने खबरां येतात. मेंबर सेक्रेटरी पदाचे डॉक्टर गीता नागवेकर जे आता स्पोर्ट्स जे आसा प्राधिकरण गोवा स्टेट स्पोर्ट्स हे ताचे ते एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आसा ते थंय वयतले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर सेक्रेटरी म्हणूनय गेले 2 म्हयने मिडियांतल्यान बातम्यो येतात. पूण कितेंच जालें ना अजून. लोकायुक्ताचे जे पद आसा गोंय सरकारान जे तयार केल्ले व्हडलो एक बोळो जाल्लो करप्शनाचेर बडी मारपाची लोकायुक्त आसपाक जाय ते पदय न्यायमूर्ती अंबादास जोशी हांचो टेन्युअर सोंपल्या पर्यंत गेले वर्सभर रिक्त आसा. सरकारान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन नेमलो पूण बोर्ड खंय आसा, बोर्ड अजून नोटिफाय जावंक ना. राज्यात पीओपीचे गणपती वापरप बंद जावचे म्हणून जायती पावलां उखल्ल्यात. पीओपी मूर्ती बंद जावच्यो म्हणून जायते कलाकारांक मूर्ती तयार करपा खातीर मशिनां दिल्यात, तशेंच हेर सुविधाय दिल्यात म्हणून आमदार आनी गोंय हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकर सांगता. लोकांनी पीओपी मूर्ती वापरप बंद करचे म्हणून आल्लेकराचें म्हणणें. भायल्या राज्यांतल्यान हाडिल्ल्या पीओपी मूर्त्यांचेर कारवाय केल्ली, मात पीओपीचे गणपती एकदम बंद जावप शक्य ना. फुडल्या वर्सा 6 म्हयन्या पयलीं गोंयच्या शिमेचेर खर बंदोबस्त करतले म्हणून आल्लेकर सांगता. पीओपीचे गणपती ते तुका एकूचदा कितें बंद जावचें ना. आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी, तुका खबर आहा कित्याक आयज पीओपीचे गणपती बंद जावपाक खुबशे हांवें इनिशिएटीव घेतलेली आहा. जे आयज आमच्या तांकां क्ले मशिनी दिल्ले आसा जे आयज आख्ख्या गोंयांत जे गणपती करता. आयज 100 गणपती करताले ते आयज 250-500 गणपती लोकांक उमेद येयल्ली आसा ती चिकट मातयेची, कित्याक जे आमी क्ले मशीन आयज आमचो डायनेमिक CM जे बरें काम करतात, जे आयज बारीक लोकांक खंयसर तरी वयर काडपाचे तांचो विचार करा. आनी गोवोरमेंटाचे स्किमी खूब आसात, ते स्किमी घेवन आयज क्ले मशीन तांकां दिवन आयज लोक खूब उमेद करतात. तशेंच तेंचे ते मानधन जे आसता एक गणपती फाटल्यान 100 रुपया ते 200 रुपया घेतल्या. तशें तांकां बरें हें दिल्लें फेसिलिटी तांकां आयज गोवोरमेंटान बरें दिल्लें आसा. लोकांनी विचार करूंक जाय. जे पळय लोक पयलीं चिकट मातयेचे गणपती हाडून ते पुजताले पळय त्या लोकांनी परत विचार करपाची गरज आहा. कित्याक जे आयज पोल्युशन कंट्रोल हें करतलो आमच्या खंय तरी आमी हाका सेफर करपाक, जाल्यार तुमकां खबर आहा जेन्ना ते पीओपीचे गणपती हाडून ते खंयसर बुडानात ते आमकां फुडल्या नेक्स्ट इयर परत आमकां तेच गणपती दिसता. कोल्हापूरसून येयल्ले, पेटीर पासून येयल्ले हे फावटी रेडी मारलेले आसा. हेच्या पयलीं केन्ना जावंक ना, ते आतां घडटा. स्लो हे बंद जातले. एकदम जावपाक शकना म्हणटा तुमी? एकदम जावपाक शक्य ना न्हू, कित्याक लोकांनी ऑलरेडी ते बुकींग केल्ले आसता. थिंगा वचून आतांच रेडी मारलेले लोकांची धनल जाता. नेक्स्ट इयर जाता इतले 6 म्हयने पयलीं सारके स्ट्रिक्टनेस आसतले, कळ्ळें? बॉर्डरीर स्ट्रिक्टनेस आसतले. समज बॉर्डरीर खंय तरी गणपती दिसले जाल्यार ह्यासर तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन. इवन चवथीच्या पयलीं तुमच्यांनी इन्स्पेक्शन करता म्हटलेलो चित्रशाळा ते कितल्याक मेळ्ळें? सगळीकडे केल्ले तुमी? पूण हेच्या फुडें स्लो बंद जातले. आतां समज 50% जालें जाल्यार फुडल्या वर्सा 75% जातले. लोकांनी हेका साथ दिवपाची. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्त करपाक परतून 2 म्हयन्याच्या मुजतीची मागणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी केल्ली, मात ह्या मुजतीक ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत च्यारीन खर विरोध केलो. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग आनीकूय 2 म्हयन्यां खातीर बंद दवरलो जाल्यार वेवसायांत लुकसाण जातलें अशें ताचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. 2 जुलय 2025 ह्या दिसा उटंगाराच्या पावसा लागून अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. उपरांत अवजड वाहनां लागून येरादारी बंद केल्ली आनी चोर्ला घाटा वयल्यान कारवार रस्त्याचेर येरादारी वळयल्ली. 2 म्हयने जावन लेगीत रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आनीकूय 2 म्हयन्याची मुजत रस्तो दुरुस्ती खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यान मागणी केल्ली. मात ह्या मागणेची
ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनान खर विरोध केला. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग आनीकूय 2 म्हयन्यां खातीर बंद दवरिल्लो जाल्यार वेवसायांत व्हड लुकसाण सोंसचें पडटलें. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत च्यारी हांणी केला. 9/25 म्हळ्यार 60 दिसांचो जो टायमींग सांगलेलो नोटिफिकेशना प्रमाणे तो आयज कंप्लीट जाता. पण आमच्या कानार अशें पडलां की हो जो पिरियड जो आसा तो आनीक 2 म्हयने एक्सटेंड करपा खातीर PWDच्या कॉन्ट्रॅक्टरान रिक्वेस्ट केल्ली आसा आणि तेजी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून साऊथ गोवा कलेक्टर हे 2 म्हयन्या खातीर नोटिफिकेशन एक्सटेंड करपाक शकता. तेन्ना एज अ एसोसिएशन आमचे ह्या गोष्टीक हे जे नोटिफिकेशन एक्सटेंड करपाचें आसा ताका एक स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. कित्याक काय म्हणल्यार आयज लोकांची परिस्थिती अशी आसा, ह्या गाडयेचे हेवी कमर्शियल व्हेकल ज्यो गाडयो आसा ह्या गाडयांचो धंदो ऑलमोस्ट डेंजरान आसा, लॉसान आसा. आणि आमकां जे डायवर्शन दिल्लें आसा, जे वाया येल्लापूर कारवार जे डायवर्शन दिल्लें आसा, हे डायवर्शन आमकां वायबल जायना. आमकां डिझल हितून एक्स्ट्रा लागता. भाडी जी दिल्ली आसा ती भाडी आमची वाडलेली ना. तेन्ना आमकां हें काम एकदम परवडना जालां आणि धंदो आमचो लॉसान गेल्लो आसा. आयज अशी परिस्थिती आसा की बँको रिकवरी खातीर फाटीक लागलेली आसा. थोड्या जाणांक रेपो करपाकूय गाडयांची नोटीसी येयल्ल्यो आसा. तेन्ना अशेंच जर कंडिशन उरलें आणि हें एक्सटेंशन 2 म्हयने जर वाडलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाणांच्यो गाडयो बँक रेपो करून सीज करतल्यो आणि तेंच्या यार्डान पावयतल्यो. आणि जे लायवलीहूड लोकांचे आसा, जे ह्या गाडयांचेर डिपेंडंट लोकांचे, ते लायवलीहूड खंय तरी ना जातलें. तेन्ना साऊथ गोवा कलेक्टराक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी हेजेर मातशें लक्ष घालचें आणि हो रस्तो जो आसा पळय न्ही हो बेगींतले बेगीन हेवी कमर्शियल गाडयां खातीर ओपन करचो. राष्ट्रीय महामार्ग जुलयाच्या 2 तारखेक कोसळ्ळेलो आणि आतां लागल्या सप्टेंबर 2 तारीख. जवळ जवळ 2 म्हयने जालो की हे रस्त्याचें काम अर्दवटूच आसा. अजून मेरेन कांयच जायना, कामाक गती मेळना. जेन्ना आमी हे संदर्भान PWDची जे आसा तेन्ना सत्यन मोरे ताका आमी विचारलें की काम अशें स्लो कितें आसा, काम कितें बंद आसा काय. तेणी सांगलें की मिनिस्ट्रीन आमी फायनान्सा खातीर एप्रुवल धाडलेलें आसा, तेन्ना अजून कांय जालें ना. तेन्ना थोडे आनी एक थोडो टायम वयतलो अशें तेणी सांगलें आसा. पूण अशें आयकूं येता की तेंच्यांनी PWDंतल्यान एक्सटेंशन मागलां म्हणून, की हेवी जे व्हेकल्स आसा, ज्यो गाडयो हांगा 2 म्हयने पयलीं बंद केल्ल्यो, की 2 म्हयने जेन्ना कोसळ्ळे तेन्नाच्यान बंद केल्ल्यो, त्या दिसासून आज पर्यंत गाडी बंद आसा. पूण तेंच्यांनी आनी एक 2 म्हयन्या खातीर एक्सटेंशन मागलेलें आसा की हेवी व्हेकल्स एवढेन सोडची न्हू म्हणून, अशी तेंच्यांनी लेटर केल्ली आसा. पूण जेन्ना अवजड वाहनाची जे मालक आसा तांकां कारवारचे मार्गे वयची पडटा आणि मोठ्या प्रमाणात तांकां इंधन डिझला खातीर तांकां लॉस जाता. आणि तेंच्यांनी पयलीं सांगलें आसा, तेंच्यांनी लेटर केल्ली आसा, डेप्युटी कलेक्टरांकूय बी लेटर केल्ली आसा तेणी गोंयांत, की आमकां जाता तितलो मार्ग हो अनमोड मार्ग बेगीन चालू करचो म्हणून. पूण आजून मेरेन हें कामूच जालें ना आणि आजून मेरेन काम जाले कारणान तेंच्यांनी एक्सटेंशन मागलेलें आसा PWDन. ताका लागून परत आनी 1-2 म्हयने तांकां हांगा ह्या रस्त्याचेर बंदी येवंक शकता अवजड वाहनाक अशें सांगलेलें आसा. आतां PWDन जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर जावं बाकीचे जे ऑफिसांनी तेणी लेटर केला की आनी हे कामा खातीर मिनिस्ट्रीच्यान जो पर्यंत फायनान्शियल अप्रुवल पास जायना तो पर्यंत हें काम संत गतीन चालू आसतलें. पूण आजून मेरेन हांगा कांयच काम चालू ना. गोमंतक TV खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. बुधवारा दनपारां म्हापसा एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो. हे विशीं उजो पालोवपी दळाक कळयताच अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. रस्त्यार कश्यो दुचाकी पार्क करून दवरिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक घडणूक थळार पावपाक कळाव जालो. मात उजो नेमको कसो लागलो तें स्पश्ट जावंक ना, पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. आज आमकां म्हापसा कंट्रोल रूमान एक 12:27 कॉल केले, फायर कॉल. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन शॉपाक उदो पेटलो म्हणून. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनान आमची फायर ती टेंडर 8101 हे घेवन ती टर्न आउट केली. इमिजिएटली आमी स्पॉटार येवन कितें पळयलें, डिलक्स कलेक्शन म्हणून एक कितें शॉप आहा, ते एका शॉपाक कितें उदो पेटलो म्हणून वयल्या माळार. इमिजिएटली आमची जी फर्स्ट जी व्हेकल आहा तेणी फायर फायटींग ते स्टार्ट केलें आणि आमी अशें पळयलें सायडीचे ती शॉपां आसा ताका चान्सीस आसतलो फायर स्प्रेड कितें जावपाक. इमिजिएटली आमी आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनाची सेकंड क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल ती टर्न आउट केली आणि तेतून 2 व्हेकलान आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. एज ते प्रिकॉशनरी मेजर आमी नियरस्ट फायर स्टेशन पिलेन फायर स्टेशन पोरोरीन हेमकां इन्फॉर्म केलें आणि पिलेन हे फायर स्टेशनाच्यान आमी सेकंड थर्ड तो टर्न आउट आपयलो. एज प्रिकॉशनरी मेजर. कित्याक अशें आसलेलें कंडिशन सायडीन ताका एडजस्ट जावन आनी तारखेक बीन तेकोन सगळीच कपड्याची आनी हेजी शॉपां आसलेली. एज प्रिकॉशनरी मेजर आमी ती स्टँड बाय व्हेकल कितें दवरली आनी विथ द हेल्प ऑफ वॉटर टेंडर म्हापसा फायर स्टेशन आनी क्विक रिस्पॉन्सान सगळो आमी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केला.
आतां ही इमर्जन्सी सर्वीस हांगा गोंयच्या सामो आनी गणपतीच्या फाटून हांगा उजो लागलो. आतां प्रॉब्लम कितें गाडी येवपाक भरपूर डिले जाली. डिले एका कारणान उजवी वाटेन पार्किंग आनी मदीं वेंडर ही परिस्थिती आहा. आनी अशें जेन्ना प्रसंग येता पळय तेन्ना हो प्रॉब्लम जाता. आतां म्हापशा हांगा सगळे कडेन वॉटर हायड्रंट घातलेले आहा, केन्ना ती यूज करूंक ना लायफान. कशें हाडटले शोपीस वायनाकडे आहा ते वॉटर हायड्रंट टोटल फेल्युअर. ही वॉटर हायड्रंट जर सक्सेसफूल आसलेले इमर्जन्सी गाडी हाडपाची गरजूच नासलेली. ही वॉटर हायड्रंट घालून फायदो कितें आहा? सरकाराचें लक्ष खंय आहा? ह्या खातीर मागता आमचे इंटरेस्ट केन्नाय जावं शकता. आतां लायटीचें अंडरग्रावंड केबलिंग जाला तरी सुद्दां आतां शॉर्ट सर्किट जावंक जायना तरी हो जाला. ताची इन्क्वायरी करता की हो शॉर्ट सर्किट कित्याक जालो तो. हो गंभीर विशय आसा. आतां हांवें ताका म्हाज्या भितर लागलेलो न्हू जाल्यार खूब आनीक गंभीर परिस्थिती जातली आसता. आमी मागता की जे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केला पळय ते कामाची परत एकदा खरें चॅकींग जावची. जबरदस्ती न्हय जाल्यार कमिटी आनी सगळ्यांच्या मान्यतेप्रमाण पर्यायी गेटीक लागून मशिदीचे कंपाऊंड मोडला असो दावो दिवचलच्या आझाद जामा मशिदीच्या अध्यक्षा सयत मुस्लीम भावांनी केला. मशिदीच्या सेक्रेटरीन केल्ले आरोप दिकाबूल करपी आसा अशें मुस्लीम भावांचें म्हणणें आसा. रस्तो रुंदीकरण कामा खाला बांदिल्लो दिवचलच्या मुस्लीम वाड्यावयल्या मशिदाचो कंपाऊंड जबरदस्तीन मोडला असो दावो मशिदीचो सेक्रेटरी बाला खान गौरी हांणी पत्रकार परिशदेंत केल्लो. ते फाटभुंयेर मंगळारा राती मशिदीच्या अध्यक्षा सयत मुस्लीम भावांनी पत्रकार परिशद घेवन सचिवाचेर फोग काडलो. जबरदस्ती न्हय जाल्यार कमिटी आनी सगळ्यांचे मान्यताये प्रमाण पर्यायी गेटीक लागून मशिदीचो कंपाऊंड मोडला असो दावो दिवचलच्या आझाद जामा मशिदीच्या अध्यक्षा सयत मुस्लीम भावांनी केला. मशिदीच्या सचिवान केल्ले आरोप दिकाबूल करपी आसा अशें तांचें म्हणणें. आणि ही जी गेटाचो जो इशू आसा आमी कमिटी मेंबर्सांनी रेझोल्युशन पास केल्लें आसा. मिटींग कॉल आउट करून सगळ्या गांवाचे रिक्वेस्ट आहा की ही गेट जाय आनी तेच्या मागीरूच ही मोडल्या गेट. सो तो कितें एलिगेशन्स लायता पळय ते कंप्लिटली रॉंग आसा. आनी तेणें जे कितें जे केल्लें आसा पळय आमचो फंड यूज केला. तेणें आमचो अकावंट जो आसा तो सांगिनासतना ना गांववाल्याक सांगिनासतना ना कमिटी मेंबराक सांगिनासतना तेणें जो ट्रान्सफर केला. पयली कमिटीन जो आशिल्लो तेणें नवी सोसायटी फॉर्म करून तोच पोस्ट आपूण तेणें ट्रान्सफर करून घेतला. ना तेणें इलेक्शन कंडक्ट केला, ना तेणें गांववाल्याक कॉन्फिडन्सान घेतला, जनरल बॉडी मिटिंगान अप्रुवल घेवंक ना. आयज ताका 6 वर्सां जालीं तो हो पोस्ट सोडपाक पळयना. आयज 6 वर्सां तो पोस्ट कसोच सोडपाक पळयना. ताका ती खुर्चेची खूब आस जाल्ली आसा आनी तो खंयसरूय गेल्ला तेणें हेंच काम केल्लें आसा. सगळे डिसोलीन सगळ्यांक खबर आसा हो कसो डिवायड एंड रूल करता. आयज हो गांववाल्या खातीर एक व्हडलो आमकां खतरा जाल्लो आसा जो हो स्टेट फॉरवर्ड जो मिडियान सांगता लॉ एंड ऑर्डर करतले म्हणून. हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. बेगींतल्या बेगीन हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. बाय फोर्स कांयच म्हणूंक ना. प्रेसिडंट त्या दिसा वांगडा आशिल्लो. रेझोल्युशन कमिटी मेंबर्स आमी सगळे बसून हे आमी रेझोल्युशन तेजे पास केल्लें आसा. कमिटी मेंबरांनी घेतले ही डिसिजन. गांववाल्याचो रिक्वेस्ट आशिल्लो. आयज जे सगळे गांववाले हांगा आसा गांववाल्यांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो तो जाय. आनी सगळ्यान मेन गजाल म्हणजे सेफ्टी पर्पज 2 गेट ही जायच. तो कोणूच डिनाय करूं शकना की दुसरी गेट लागा. कित्याक ही पब्लीक गॅदरींग जाता हांगा. पब्लीक चड आसता हांगा. जेन्ना पब्लीक चड आसता तेन्ना 2 एक्झीट अशें जायच पडटा. आमच्या सेक्रेटरीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी कितें आमगेर एलिगेशन लायिल्लें आसा आनी तेणें आमकां सांगनासतना कॉन्फिडन्स प्रेसिडंट घेनासतना तेणी खूब कामां केला. हेजे फाटलो रिपोर्ट पयशे जाल्यार तेणी कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन दिवना आनी म्हाका कॉन्फिडन्स घेनासतना तेंच्यांनी कामां केला आनी म्हाका सांगनासतना हांव ते कमिटी बरोबर आसा पण तेंच्या वांगडा हांव सेपरेट म्हाका गांव जाय. हांव गांवा वांगडा आसतलो आनी गांव कितें सांगता हांव गांव हे करतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. फोंड्या म्हालात गस्त घालपी पुलिसांचे रोबोट गाडयां सयत एक पिंक फोर्स गाडयेक पेट्रोल नाशिल्ल्यान फाटल्या सोमारा सावन बंद पडिल्ले आसात. ह्या गाडयांक वेर्णा पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालपाची सोय सरकारान केल्ली. मात निधी सोंपिल्ल्यान पेट्रोल घालप बंद केला अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. दर दिसा 25 वयर आपतकालीना खातीर कॉल येतात. देखून सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. फोंडा पुलीस स्टेशनाच्या एरियेन जो डे नायट पेट्रोलिंग करतात त्यो रोबोट गेल्या सोमारा दिसा पासून बंद आसा. कारण पेट्रोल नाशिल्ल्या कारणान त्यो बंद दवरलेले आसात. उजगांव, शिरोडा, फोंडा तशेंच लेडिसां खातीर आशिल्ली पिंक फोर्स रोबोट बंद आसा.
पेट्रोल घालपाक ह्यो गाडयो वेर्णा वयताल्यो आनी वेर्णासून तांकां पेट्रोल पंपार दिल्ले वयताले, पूण पेट्रोल नाशिल्ल्या कारणान आतां ह्यो 3 दीस जाल्यो गाडयो बंद आसात. फोंडा पुलीस स्टेशन हें मोटें आशिल्ल्या कारणान आनी सद्या चवथीचे दीस आशिल्ल्या कारणान कॉल्स वाडत आसा आनी ताका लागून कांय पुलिसांक प्रायवेट गाडयो आपल्यो घेवन कॉल्स एटेंड करता अशें दिसून येता. सो बेगीच्या बेगीन होम मिनिस्टर सांबाळपी मुख्यमंत्र्यान हेचेर लक्ष घालून हे गाडयांक पेट्रोल उपलब्ध करून दिवची मागणी फोंडा एरियेचे लोक करीत आसा. फोंडासून गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. फाटले कांय दिसा सावन आशिल्ल्या बदलत्या हवामानाक लागून नुस्तेमारीचेर परिणाम जाला असो दावो बेतूलच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी केला. हाका लागून कारवारचे न्हंयेत कांय ट्रॉलर लेगीत आडकून पडल्यात. हे ट्रॉलर बेतूल दर्यादेगेर पावपाक आनी कांय दीस लागतले अशें पारंपारीक नुस्तेकार सांगतात. फाटल्या कांय दिसा सावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हवामानात बदल जाला आनी ह्याच बदलत्या हवामानाक लागून नुस्तेमारीचेर परिणाम जाला. चड प्रमाणात आनी बऱ्या दर्जाचें नुस्तें लागपा खातीर 90 दीस तरी नुस्तेमारीचेर बंदी आसप गरजेचें आशिल्ल्याचें नुस्तेकार वासुदेव केरकर सांगता. ह्या प्रस्तावाक उत्तर गोंय नुस्तेमारी समाजा कडल्यान तेंको मेळिल्लो, पूण दक्षिण गोंया कडल्यान मेळूंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. नुस्तें पोसपाक आनी वाडपाक फावो तसो वेळ जाय. फावो तसो वेळ दिलो जाल्यारूच येवपी काळांत बरें नुस्तें लागपाक शकता अशें नुस्तेकार भावांचें म्हणणें. म्हणजे टॉलर आहा म्हणजे ह्या पावट मनीस सामको डिस्टर्ब कमी येयलो आनी सगळ्या बोटकारांक मार पडलो. आतां आमी चालू केले, खाली आमकां 11 दीस काय 10 दीस सीजन मेळ्ळे. कसले सुंगटाचे थोडे 1 टन कोणाक 500 किलो अशें मेळ्ळे. सीजन पासून बरें. मानायक आमी आतां पेमेंट घालता आनी आमकां पणजेकार साथ दिता 3 म्हयने बॅन ठेवपाचे. आमचे कोलवाचे बेतलांतले एग्री जायना हेका साथ दिवपाक. आनी हेजेर ताल्लेचेर काबोळी आसा, बांगड्याचेर काबोळी आसा आनी हे ते अशें 1 किलो अर्ध्या किल्याचे पासून पापलेट जावपाक दिना फिशींगकारी. सामके ते पासून तर बॅन रावत जाल्यार आमचो दर्यो हक्क भरतलो. आनी हितून कितें जाता, फकत म्हटलें कितें थोडे बिग बॉस म्हणून आहा ते पासून बाबा अमक्या टायमार आमकां लायट जाय न्हू, ती अमक्या टायमार करपाची. 4 म्हयने जाले, 4 म्हयने आमी बॅन रावपाची आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागपाची बाबा आमकां ही अमक्या म्हयन्यात लायट दी म्हणून. कित्याक त्या वाटेन नुस्तेंय चड जालें आनी हे थोडे आहा बिग बॉस सारखे नुस्तें मारपी नांव घेयना म्हटल्यार तेमी लायट घालता आनी गरिबांक त्रास करता सामके. त्या खातीर जावपाची 4 म्हयने आमकां बॅन दी मागीर लायट दी. आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिश्वत करपाचे. पणजेकारांनी आमगेले धोण आसा, भिण्णां आसा, ते आमकां साथ दिता 3 म्हयने बंद करुया म्हणून. म्हटल्यार हे बाकीचे आहा ते कोलवाकारी आहा ते कितें मदीं घुसमट करता, लायट घालता आनी आतां मार येता. 1 जाण बरे बॉस आहा ते लायट घालता आनी गरिबांक मार येता. काय तेन्ना पावस स्टार्ट जातालो आनी तुफान स्टार्ट जाताली आनी तेमचें तें खरें जातालें. आतां 5-6 वर्सां जालीं. जून गेलो, जुलय गेलो, ऑगस्ट गेलो, तुफाना काय काबार जायनात आनी सीजन काय सारकें स्टार्ट जायना. आतां प्रत्येक वर्सा 1 म्हयनो लेट वयता म्हणून बोटकारी सामकें काबार. त्या खातीर गव्हर्मेंटान म्हणजे फिशरीज डायरेक्टरान ऑफ फिशरीज मिनिस्टरान 3 म्हयने बॅन हें दावरपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतकाच्या जोडपालवान सनातन संस्था घेऊन आयल्या सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट. गणपतीच्या पूजेत सनातनाच्यो सात्विक उत्पादनां वापरून व्हिडिओ तयार करात आणि आकर्षक बक्षिसां जिखपाची संद मेळयात. तशेंच आपल्या घरच्या गणपतीची सजावट आणि व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचेर पळयात. स्पर्धे खातीर सनातनाच्यो अटी आणि नियम पाळात. स्पर्धेत भाग घेवपाची निमणी तारीख 7 सप्टेंबर 2025. नोंदणी करपा खातीर QR कोड स्कॅन करात.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन